मोगाच्या भावा भयणींनो, सुवर्तमानांत आमी निरपराधी बाळकांची खबर आयकल्या. ह्या बाळकान जेजू आपलो धोनी, आपलो सोम्या आनी आपलो राजा म्हूण वळखून दिलें. पयले वाचपान भाग्यवान जुआंव आपले पयले चिठींत आमच्या रुपाची खबर सांगता. आमचें रूप पातकी आसलें आनी पातक म्हणजे काळोख जो आमच्या जिवितांत आसता. जेन्ना आमी पातक करता, जेजू उजवाड आनी ह्या उजवाडान आपले जिणे वरवीं आमचो काळोख पयस काला अशें जुआंव आपल्या चिठींत आमकां सांगता. दुसऱ्या वाचपांत धर्म परगटणार मातेव आमकां 500 हेरोदाची खबर सांगता. तो आसलो काळोखांत. तो नाटकायेन भिरांतीन निरपराध्या बाळकांचो जीव घेवंक सोदता. आनी दुसरे वाटेन जुजे देवाचे येवजणे प्रमाणे जेवचो राखणदार जाता. ही जबाबदारी कितले फिकिरेन तो जेजू तांय पळयता हें आमी आयकलां. जेजू आमचो देव, आमचो सोडवणार, आमचो सोमी, आमच्या जिविताचो उजवाड. निरपराध्या बाळकांची देख घेवन आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक आयज आमी ह्या दिसा देवा लागीं मागुया.